एसटी आरक्षणाचेर जावपी वादांतल्यान गोंयांत राजकीय बदल जावपाची शक्यताय आसा। सांगेचो भाजपा आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय कुडचडेंत आपली भेटी वाडयता, जाल्यार केपें काँग्रेसीचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव वेळी पावले। प्रायड ऑफ साळ ह्या नांवान वळखुपी नुस्तेमारी वेवसाय करपी आर्नोल्डाची भेट घेतली मजगतीं एसटी आरक्षणाक लागून केपें मतदारसंघ राखून दवरल्यार वेळीच्या लोकांक आनी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक जाय जाल्यार आपूण वेळींतल्यान वेंचणूक लढयतले, अशें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केलें। Friends, every day is a good day in Riverside. आज आम गेलो कांटाळी आणि आमच्या आयला एल्टन सर आणि युरी सर ताका लागून हांवें नुस्तें आनी कुली धरल्यो नुस्त्या मेळटे। फिशरमॅन हो तो एक स्कील तेका आसा आनी आज खरेंच हें गोंयकारपण आनी गोंयकारपण राखपाक आमी जायते प्रयत्न करपाक जाय। एल्टन जावं आमी जेन्ना भोंवताले एल्टनाक खूब काळो आनी कुल्ल्याचो खावपाचो खूब रूच आज जेन्ना तेका आयली त्या वेळार आमी गमन आयले आनी आमी म्हणलें की बाबा आर्नोल्डाक आमी विजीट करूया। खूब खुशालकाय भोगता आयच्या दिसाक हो भुरगो जेन्ना आज हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचें एक ट्रेडिशन मुखार व्हरता आनी तेजी फॅमिली सपोर्ट करता, गोंयकारांनी तेका सपोर्ट करचो आनी देवान तेका बरी भलायकी दिवची म्हूण म्हाका स्पेशली विजीट करपाक बाबा आर्नोल्डाक कित्याक सदां तेगे हांव व्हिडिओ चोयताले आनी सदां तेगे ते व्हिडिओ चोयतरी म्हाका तरी रूच येताली कित्याक हांव फीश लवर फीश आनी म्हाका काळ म्हणटा आनी कुली म्हणटा म्हणजे सारको फेवरेट। सो आमी मातशें सरपंचाक सांगिल्लें बायको तुमकां मातशें भावा सांग बाबा की आमी येताय म्हणून स्पेशली नुस्तें खावपाक मागीर पाहिजे ट्रेडिशन तुगेलें फिशिंगाचें हें तूं बरें करून कोता आनी तेच बरोबर बरें करून शीक। तुम्ही म्हणला की आपल्या काय ना पॉलिटिकल इज नॉट अ ब्रेड अँड बटर। Yes. या Yeah. सो कितें आसता तुगे मुखार हें कितें आसतलें खंय पॉलिटिकली? See, कितें जालां लास्ट 4.5 years आमदार म्हूण केपेकारान म्हाका निवडून हाडो आनी आय हॅव गिवन माय बेस्ट टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ केपें आनी गोंयकारां पासून कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन करपाक बरें जावपाक गोंयचें। आतां दीस वॉज अ लॉंग पेंडींग डिमांड ऑफ द एसटी ब्रदर्स अँड सिस्टर्स। लास्ट कितलींशीं वर्सां 2 भावूय बलिदान जाले फॉर दीस reservation and their demands कितले डिमांड चालतात तितूंतले and this was one main demand for the political reservation. So constitution कितें मेळटा whatever has to be happen how many seats कितें मेळपा ती तांकां मेळत जाल्यार no one can stop it. कळना तुका? So if when it happens and if Kepe is one of the constituency I welcome it. I have no say nothing. म्हणजे I don't have any objections. In fact I'm happy if whatever seats आणि कितली उंच कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळ्ळ्या वी आर हॅपी फॉर इट। सो तुका आनी खंय रावपा बी इंट्रस्ट आसा? तुगे एक व्हिडिओ आमी आतां पळयला इंस्टाग्रामाचेर, काल तूं वेळ्ळ्याक तो आमचो आर्नोल्डा विजीट केलें आनी स्पेक्युलेशन्स आर गोइंग दॅट एल्टन मे शिफ्ट in Velli. Yeah, no. See, if the people of Velli wants me, and for Velli, I will definitely contest from Velli. So if High Command orders you to contest from Velli, you will be. See, it is not only the High Command who orders. It orders चे काय नाही ना ते लोकां जाण जापा हय के वेळीकारांना जाण जापा जाय जापा तुका वेळ्ळेच्यान हे कर म्हण. You are a loyal congressman. through Congress लोकांन पयली एक एक्सेप्ट करता. If people and the ladies of Congress accept me, I will definitely go there. ताजे नंतर सगळे एस टी लिडरान हाजे वेलकम केलें, पूण राज्यांत काही मतदारसंघ जे 4 मतदारसंघ तांकां रिजर्व जातात, हाका लागून काही नेत्यां भितर भिरांत पसरली, तांचे मतदारसंघ रिजर्व जातले एस टी खातीर आनी तांकां तांचें पॉलिटिकल भवितव्य जें आसा हें काबार जाता, हाका लागून हालचालीक वेग आयलो। सगळ्यांत पयलीं म्हणजे काल आमी पळयले ते सोशल वेलफेअर मिनिस्टर BJPचे सांगे MLA सुभाष फळदेसाय हांणी कुडचड्यार काही देवळांक विजीट केलें। ताजे नंतर तांणी इंटरव्यू दिले की तांणी सांगलें की आपूण सहज गेल्लो पूण लोक आपले आपयताले, आपलो जेन्ना वाट बंद जाता तेन्ना खंय तरी वचपाक जाय दुसरी दारू। सो मागीर तांणी तेंय म्हणलां की पार्टीन विचार केलो जाल्यारच आपूण वतलो। केपें MLA एल्टन डिकॉस्टा हाणें बी वेळ्ळे मतदारसंघांतल्या एक फिशरमॅन फॅमिली भितर वचून आपलो व्हिडिओ केलो। ताजे बरोबर LOP युरी आलेमांव हाजीर आशिल्ले। सुत्रां कडल्यान कळ्ळां की एल्टनाची खुबशी फॅमिली जी आसा आवय वटेची ती वेळ्ळे मतदारसंघात आसा आनी ताका काँग्रेस पार्टी म्हणजे स्पेशली युरी आलेमांव हो हाजें बॅकींग आसा वेळ्ळेक येवपाक
वेळ्ळे मतदारसंघांतल्यान जर रिजर्व जाल्ली जाल्यार एल्टना खातीर वेळ्ळे मतदारसंघ दिवपाचो. अजून एल्टनान क्लियर केल्लें ना की आपूण वतलो काय ना. पूण एक प्रश्न आसा की एल्टनाक वेळ्ळेकार एक्सेप्ट करतले, कारण एल्टन कितलोय जाल्यार केपेंच्यान वेळ्ळें येता. सो मायग्रेटरी कॅन्डिडेटाक एक्सेप्ट करतले काय कितें हो एक प्रश्न आसा. पूण गोंयाक सध्या पॉलिटिकल भुकंप आयिल्लो आसा, खूब जाणांक भंय पडिल्लो आसा. आनीकय खुबशे कॅन्डिडेट आसात जांची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाता. ताका लागून पळोवया मुखार हे कितें स्टेप घेतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकर.